सो हांवें काल कंप्लेन केल्लें. सो आयज तेंची टीम येयलेली. सो तेणी आतां ते हांवें दाखयला कॅनन्स बॉल्स बीन पळया ते. सो तेणी सांगलां आतां एक ASIची ऑलरेडी ASIकूय कंप्लेन केल्ली. सो ते एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेवन कॉर्डिनेशन करून मागीर इन्फॉर्म करता म्हणला. सो कशें कितें फुडलो प्रोसेस करपाचो तो. तो आयज कितें म्हणलें ते इन्स्पेक्टर कॅनन्स बॉल्स आहा म्हूण सांगलेले. सो इट इज अहें अनअटेंडेड आहा. सो कितें तरी ताका प्रिकॉशन घेवंक जाय टू सेफगार्ड इट. सो ते आयज पळोवन गेला. ते फोटोग्राफ्स काडला कितले आहा ते मेजतले आनी डॉक्युमेंटेशन करता ते आतां म्हणटा ते तांकां आयज कितें ASI ऑफिसर नासले कितें म्हणटा. सो ताका फाल्यां परवां कितें कॉर्डिनेट करून दे वील टेक अ डिसिजन लायक कशें व्हरपाचें तें. आनी तो पळय स्टेट मॉन्युमेंट आहा हय. सांता मोनिका कॉन्व्हेंट तेच्या बाबतींत तुवें हें केलां तांकां सांगलां की हांवें लेटराचेर मेन्शन केल्लें सेईंग दॅट इट इज इन द बफर झोन ऑफ स्टेट मॉन्युमेंट म्हणून. आतां की मेन कांय जाणा बफर झोन मार्क जाल्लें ना. सो मार्क जावन तेणी सांगचे एरिया खंयची कितें आहा बफर झोनाची. सो ते विश्वजीत राणे आतां सांगलेलें बफर झोन मार्क करपाचो आहा म्हणून. सो स्टेट नॅशनलाचे 100 मिटर इतले इम्पॉर्टंट तितले स्टेटाचे म्हणून. सो हांव ते मागता बेगीनचे बेगीन नोटिफायड जावचे कित्याक हे नोटिफायड ना म्हणून अशें प्रॉब्लम जाता. सो एटलीस्ट आनी फिजिकली मार्किंग जावचें हिंगा. आतां आमकां खबर ना कितें आतां थिंगा एक रेड बोर्ड आहा तो कोवता प्रोहिबिटेड म्हणून. सो आफ्टर दॅट रेगुलेटेड वन ते कांयच कोवना कित्याक रेगुलेटेड एरिया इज कंट्रोल डेव्हलपमेंट. पण चडशे मेवला आतां पळय आतां ते रेगुलेटर तांकां परमिशन दिलें पण तेन्ना एक्सिबिशन केलें तेन्ना पावना जाके आर्टिफॅक्ट्स मेवले. सो एक्चुअली बेजिकली हे वडवा आहा न्हू थिंगा एक्चुअली ती एटलीस्ट डावन पार्ट आहा थिंगा देर इज स्कोप फॉर जायतो स्कोप फॉर एक्सप्लोरेशन आहा. पूण हांव म्हणटा एसायन खंय तरी करूंक जाय. सो ते केल्या आमकां जायते आर्टिफॅक्ट्स मेळटले. हांव रिसर्च करून तांकां जायते मेळोंक शकता. आतां आसनल फॅक्टरी आसली म्हणटा तेजे आसनलाचेर रिसर्च करूंक जाय कितें आसलें कितें ना ते डॉक्युमेंटेशन केल्यार मेळोंक शकता. जस्ट अनअटेंडेड सायट सोडूंक शकना आनी बिटवीन दॅट झोन आहा न्हू ते. एक पयलें की पयर संडे बॉल जालो कॅनन बॉल्स अशें म्हणटा आजून सुद्दां तशेंच आसा. तशेंच आहा. So, आतां प्लस ताका प्रोटेक्शन दिवपाक कोणी सेक्युरिटी ना. सो पुलीस आहा तो प्रोटेक्शन रावला काय खबर ना. एटलीस्ट पुलिशेन एक दवरूंक जाय थिंगा. इट इज नॅशनल ट्रेजर. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आनी जायते आसूंक शकता. सो एक्चुअली एरिया कॉर्डन ऑफ जावन ही सील्ड जावंक जाय एरिया. आतां पळय पार्किंग पळयलां आमी पार्किंग चालू आहा हिंगा. सो एटलीस्ट खंय तरी सील्ड जावंक जायना कित्याक अनअटेंडेड उरत जाल्यार कितले दीस जाले आतां एक 4-5 दीस थर्सडे सावन इन्फॉर्म जाल्ले ते थर्सडे जावन ट्यूजडे जालो ऑलमोस्ट 6 days जाल्ले. सो म्हाका एक्चुअली बेगीनच्या बेगीन एटलीस्ट पोजिशनान घेवचें आनी फुडलो प्रोसेस तेणी मागीर करूंक जाता ते डॉक्युमेंटेशन कितें आहा पूण एटलीस्ट कॅनन बॉल इजिली ते डॉक्युमेंट करून व्हरोंक जाता. ते म्हाका बेगीनच्या बेगीन व्हरचें आनी सेकंडली आमी रिक्वेस्ट करता आमच्या टुरिझम मिनिस्टराक हो प्रोजेक्ट ड्रॉप करा. इट इज नॉट फिजिबल ग्राउंड. ओडगांव जावन हिस्टॉरिकल सिटी त्यार रायट जायते हिस्टॉरिकल हे आहा थिंगा आमचे वस्तू आहा. सो ते प्रोजेक्ट करूंक जाय आमी. सो आमकां हो इंटरप्रिटेशन संडे हाडूं नाका. बेजीक एम्युनिटीज कितें ते दिया तुमी वी डोंट ऑपोज वी. पूण हो बिल्डींग आमकां नाका आनी हे जाग्यार आतां आसनल जाग्यार तुमकां आतां मेवला आसनल आसली थिंगा जायते मेवलेले आहा. सो बेजिकली आतां स्टॉप करूंक जाय थिंगा. थरर रिसर्च जावंक जाय गरज की हेजे फाटल्यान आसले ती बाकीया बरोबर थिंगा एक्चुअली ओल्डन डेज म्हणटाले ऑर्मूस म्हणून बोटी हिंगा वयताली एका गल्फ कंट्रीज. सो थिंगा जायते रिसर्च आहा आनी आख्खी फोर्टिफिकेशन वॉल आहा ती. सो हे एरियान तुवें असले प्रोजेक्ट हाडप ना. ती फोर्टिफिकेशन वॉल एटलीस्ट खंय तरी रिस्टोर करपाक पळोवंक जाय. हिंगा विजिबल आहा केदी व्हडली फुटबॉल आतां तेजे DPRन पळय जाल्यार तितले ओपन स्पेस म्हणून सोडलेलो आहा कित्याक लागून तांकां खबर आहा ते हिस्टॉरिकल इम्पॉर्टन्स म्हणून. पूण ते इम्पॉर्टन्स ते कन्जर्व करूंक सोदना. ते कन्जर्वेशन जावपाक जाय. यू कॅनॉट गेट अ न्यू स्ट्रक्चर ओवर दे. सो आतां आहा तोच मेंटेन करून तुमी आतां लँडस्केपींग करता कितें करूंक जाता पूण तो प्रिजर्व करूंक जाय. आतां हांव ते उलयता त्या प्रमाणे हिंगा पयलें हें डंपींग जाल्लें आहा. हेज्या अंडरनीथ देर आर चान्सीस ऑफ गेटींग मोर आर्टिफॅक्ट्स. ते खंय तरी रिसर्च जावंक जाय. तेणें सांगलां 3 म्हयने 3 वर्सां तरी लागतले हेका सोदतले म्हणल्यार कित्याक ते सेंट अगस्टीन आहले तेन्ना तो हे जायते सोदून आतां अजून ते एक्सपेक्ट करून माती आतां मातशें दिसला थिंगा मोन्युमेंट म्हणून. तशें जायते मोन्युमेंट आहा. फोर्ट वॉल आहा. फोर्ट वॉलाचें कांयच जावना. तुमी आतां कदंबा प्लेटर वचून पळय तर ते फोर्ट वॉल अजुनूय हॉर्स स्टेबल्स आहा. कितलेच हॉर्स स्टेबल्स आहा. विजिबल आहा बट इट इज नॉट प्रोटेक्टेड. अर्दे फोर्ट वॉल मोडलेली आहा. बिल्डिंगाक कन्स्ट्रक्शन येवन तेणी मोडलेली आहा. सो हें तरी कोण स्टॉप जाता. आमी जायते वेळी रेज केलो पूण अजुनूय ताका लिगल नोटिफिकेशन मेवना हेका लिगलिटी मेवना ताका. सो आतां कदंबा पासून म्हणटात थिंगा वचून बॅटल फील्ड म्हणटा पूण आतां सगळी थिंगा बिल्डिंग येयला. सो असले रिसर्च जावंक जाय. हांव म्हणटा गोवोरमेंटान आतां तेंची म्हणटा हेरिटेज पॉलिसी येतली तितून असले स्कोप आसूंक जाय फॉर एक्सप्लोरींग द ओल्ड गोवा कित्याक जायते अनडिस्क्लोज सायट आहा विच आर नॉट नोन टू द पब्लीक. सो हांव म्हणटा एक्सप्लोरर आहा मे बी ASI मे बी स्टेट गोवोरमेंटान तिणी हे स्कोप ओपन दवरूंक जाय आनी दे हॅव टू रिसर्च. आहा आमकां 14-15-21 मोन्युमेंट्स घेवन बसोवंक उपकारना. वी हॅव टू स्कोप एक्सप्लोर फॉर द मोर मोन्युमेंट. ते जायते आतां केन्ना आतां दवरला टेंटेटीव डेट बा दिल्या तेणी सांगूं ना म्हाका. ते कॉर्डिनेट करून सांगता म्हणून सांगलां म्हाका केन्ना ते. सो ते हेच तांकां एटलीस्ट सांगलें तुमी कॅनन्स बॉल तरी तो प्रोटेक्ट करा म्हणून पयलें. एटलीस्ट तुमच्या पोजिशनान घ्या कोण मे बी स्टेट आर्कोलॉजी वो मे ASI कोणें तरी घ्या म्हणून कित्याक इट इज टू लेट. आतां कितले दीस जाले डॉक्युमेंट करता मीन टायम ते कोण व्हरो जाल्यार कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतलो. हांव म्हाका त्या गोवोरमेंटान एक पुलीस तरी डिप्लॉय करून दवरचो थिंगा एटलीस्ट बिफोर टील ते पोजिशनान घेवचो. आयताराक जेन्ना ओल्ड गोवा खूब लोक जमले आनी तेंच्यांचो एक प्रोजेक्ट येता ओल्ड गोवा सायटीर
ताका तेंच्यांनी विरोध केलो. तेंच्यांनी म्हणलें की हो जो प्रोजेक्ट तुमी सरकारान क्लॅरिफाय करचें की बाबा कितें येता तें आनी मागीरूच कितें फुडें डिसिजन घेवचें म्हणून. तशेंच त्या प्रोजेक्टाक पंचायतीचें अप्रुवल नाशिल्लें अशें एक आयकपाक येवपा लागलें. तशेंच लोकांनी हें बी म्हणलें की हो जी सायट आसा ती हिस्टॉरिकल सायट आसा. हांगासर कॅनन बॉल्स गावल्ले आसा. तशेंच आनी खूब कशें कितें कितें आसपाक शकता हिस्टॉरिकल तेचेर सर्वे करचो म्हणून ऑर लोकांनी ऑर ESIन हांगा पळोवचें म्हणून बाबा कितें आसा तें म्हणून. तेजे नंतर काल जेन्ना ESI तशेंच डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमान प्रेस कॉन्फरन्स घेतली तेंच्यांनी एग्री केलें ESIन की हांगासर कॅनन बॉल्स गावल्ले आसा आनी जें काम आसा तें स्टॉप केल्लें आसा म्हणून. तशेंच आयज सकाळीं आर्किओलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया हेंच्यांनी हांगासर येवन सर्वे केलो. तेंच्यांनी चॅक केलें बाबा कितें कितें आसा तें आनी तशेंच सांजचे डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजी गोवा स्टेट दोनूय डिपार्टमेंटान सर्वे केल्लो आसा हांगा. ते येवन हांगा पळोवन गेल्ले आसा आनी ते जे कॅनन बॉल्स आसा ते मात अजुनूय हांगासरूच आसा. ते तेंच्यांनी फक्त धांपून दवरिल्ले आसा. आजून ते कोणी आपल्या कडेन ताब्यान घेतलेले ना. निदर ESIन तेंचे कडेन घेतलेले आसा ना म्हणल्यार गोवा स्टेट आसा जे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट तेंच्यांनी घेतलेले आसा. जी म्हायती गावता ते हिसपान ESI पत्र बरयतले डिपार्टमेंट ऑफ टुरिजमान. तेजे नंतरूच ते जे कॅनन बॉल्स आसा ऑर जे हिस्टॉरिकल कितें आसा हांगासर ते मागीर ते घेवन वयतले हांगासर. तेन्ना तशीच जी सेव ओल्ड गोवा जी PC जाल्ली प्रेस कॉन्फरन्स जाली तेंच्यांनी आनी एक एलिगेशन केल्लें आसा की जे हांगासर थोडे जे आर्टिफॅक्ट आशिल्ले तशें जे कॅनन बॉल्स आशिल्ले ऑर जे कितें सामान आशिल्लें हिस्टॉरिकल ते चोरयेक गेल्ले आसा म्हणून तेंच्यांनी पुलीस कंप्लेन फायल केल्ली आसा. आनी तेंच्यांनी डिमांड केल्लो आसा की जे हांगासर काम करतना जे कितें हांगासरले सामान आशिल्लें ऑर जे कितें हांगा फातर आशिल्ले ओल्ड फातर जे बरे टायमा पयलींचे आसा तशेंच कॅनल आशिल्ले जे कितें आशिल्लें तशेंच हांगासर हाडून परत दवरचें म्हणून पुलिसांनी हेंची सारकी कारवाय करची म्हणून खंय कोणी चोरये केल्या कितें काम करताले हांगा कोणी कितें व्हेला तें आशिल्लें तशें हांगासर हाडून दवरचें म्हणून. स्टुडंटा खातीर शिरीश कुंकळकार.